गोंयचो सगळ्यांत पोरनो प्रादेशीक पक्ष मगो बीजेपीत विलीन करपाचो प्लान चल्ला म्हूण मगोचो सेक्रेटरी आनी आदलो आमदार लवू मामलेदार स्वता प्रुडंटाकडेन उलयलो. स्वता सुदीन ढवळीकारूच मगो बीजेपीत विलीन करूंक फुडें सरला म्हूण लवू सांगतालो. मगोची 17 डिसेंबराक दवरिल्ली आमसभा सेंट्रल समितीन खासा बसका घेवन फुडें 24 डिसेंबराक धुकल्ली. विलीनीकरणाचो यत्न चल्ला म्हूण लवून आमसभेचो बॉम्ब घालो. मात आतां सगळें थंडावलां. मगोची आमसभा 17 डिसेंबराक जावपाची आशिल्ली. केंद्रीय समितीक दिल्ले मुजतवाडीचेर शिक्को मारपाक ही आमसभा. केंद्रीय समितीन मदींच बसका घेवन आमसभा 24 डिसेंबराक फुडें धुकल्ली. विरोधी गटान तारीख फुडें धुकलूंक विरोध केलो. आमसभा 17 डिसेंबराकूच घेवपाचेर विरोधी गट ठाम आशिल्लो. आयतारा 17 डिसेंबराक मगोची आमसभा निमाणी जालीच ना. आमसभा 24 तारखेर जातली. मगोंतलो अस्वस्थ गटूय वांटेकार जातलो. ह्या सगळ्या भोवळांत विलीनीकरणाच्या मुद्द्याचेर अजून स्पश्ट कांयच ना. विलीनीकरणाच्यो वावड्यो म्हूण ढवळीकार भाव सांगतात. विलीनीकरणावयल्यान बॉम्ब घालपी लवूच मारतें घेतलां. विलीनीकरणाच्या प्लानाचेर आमसभेत जातली अशी दिसताली ती शिवगर्जना शेळेल्ल्यांत जमा. ढवळीकाराची केंद्रीय समितीच मगो फुडें चलयतली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार.